आमी सेंट पिटर्सबर्गाच्या ह्या सुंदर अशा वाठारांत आसात. मॉस्को आमी पळयलें. मॉस्को उपरांतचें रशियांतलें हें खूब म्हत्वाचें शार. हें शार वसयिल्लें तांचे पयलीं झार हे राजा आशिल्ले, त्या राजांनी हे आपली समर कॅपिटल केली. हांगा तांचे कितलेशे राजवाडे आहेत, तांचे लश्करांतले प्रमुख लोक रावपा खातीर वेवस्था आसा. हांगा सगळ्यो इमारती सरकारी मालकीच्यो, त्यो आतां हळू शहर आतां हें कूस परतिता. ताका ह्या शारान आतां मातशिल्लें आधुनीकरणाचो साथ चलयल्या. हें शहर आधुनीक बनता. तांची पळय बिल्डिंगो आसात त्यो आतां सामक्यो नव्यो साज घेवन उबे रावतात. पूण हें तांचें पुरातन शहर आनी इटलींतल्यान तज्ञ हांगा हाडून, आर्किटेक्ट हांगा हाडून हें शार वसयल्लें. हांगच्यो न्हंयो कश्यो आसच्यो, न्हंयांक ताणें बरे तरेन मार्ग तयार करून दिले. कितल्योश्यो न्हंयो, न्हंयांचें शारय म्हणटात, पुलांचें शारय म्हणटात. माजराची वेगवेगळे आकृती हांगा विकतात. माजराचें शार म्हूण हांगा वळखतात. पूण हें एक शार इतलें बरें. तांचो राजा पिटर द ग्रेट हाणें तें शार वसयलें म्हणटात. इटलींतल्यान लोक हांगा हाडले आनी त्या शाराक ताणें बरी सादर दिली. होच पिटर. हाकाच आमचे कांय दहशतवाद्यांनी उपरांत मारलो. ताजे खातीरय एक चर्च उबी केल्या. आनीक तांची जी पळय एक राणी आशिल्ली, त्या राणयेक तर कितलेशे चर्ची तिच्या नांवान आसात. सो ह्या सगळ्या एक शाराक एक ऐतिहासीक अशें रूप आसा आनी ते इतिहास शार विसरूंक ना. मदीं तांची कम्युनिस्ट राजवट आयली कितलेशा वर्सांची. पूण ह्या वर्सांनी बी तांणी कांय इगर्ज्यो बंद केल्यो, चर्ची बंद केल्यो, चर्च संस्थाक आडमेळी हाडल्यो. पूण आज परत एकदां ते सगळे चर्च एक म्युजियम कशे उबी आसात. लोक थंय वतात, भक्तिवादान तकली माथें सगळे दवरतात तांच्या मुखार. पूण हें एक सुंदर अशें शार आसा पळोवपा सारकें. आनी 17 डिग्री आमी गोंयांत भितर सामको एका अर्दान सामको आंगाचें सामकें हें जाता, हुलोप जाता. आनी हांगा आमी सामके 16-17 डिग्री आनी मातसो वारो जसो आयलो न्ही की आनीक कुडकुडो येता. दुसरें हांगा मदीं मदीं पावस पडटा. कांय दीस पयलीं हांगा पावस पडिल्लो. अशें म्हणटात की मॉस्कोन 8 दीस पयलीं सुद्दां सामको बर्फ पडटालो. आनी बर्फाच्या काळान ही सगळी जी पळय न्हंय आहा ती गोठेता अक्षरशः. आनीक आज आमी पळयतात कितली सुंदर न्हंय. ताणी कशें तर म्हाका ताणें सांगलें की तुमच्या गोंयान आसा काय म्हणून. हांवें सांगलें गोंयान भितर 2 सोबीत न्हंयो आहात, मांडवी आनी जुवारी. मांडवी तर हाजे परस व्हडली, पूण ताणी कितली बरी सुंदर न्हंय दवरल्या. आनी तें उदक बरें क्लीन उदक. हांगा लोक भितर बरें बोटींग करतात. ताणी ह्या न्हंयचें एक सौंदर्य शहराक ओपलां अशें म्हणलें येता. आनी शहर आनी न्हंय ही सामकी एका अर्दान वतात. आनी त्या नदरेन म्हाकाय केन्ना दिसता की आमचें पणजे शार हें एक आंतरराष्ट्रीय शार जावपा सारकें आसा. तांचे लोकूय बी खुबदां म्हणटात की हाजे पयलीं तेन्ना वेगवेगळ्यो राजवटी आयल्यो आनी सगळ्यांनी सरकारांनी तांच्या मॉस्कोचेर चड म्हत्व दिलें. ताका लागून सगळो पयसो मॉस्को शाराचें जतन करपाक, मॉस्को शाराचो विकास करपाक पयसो वतालो. पण ते म्हणटा आतां हो पयसो सेंट पिटर्सबर्गाक येवपा लागला. आमचे मदीं आमी पळयतात ही तांचे झार हे राजाची ही तांची समर कॅपिटल. ह्यो सगळ्यो बिल्डिंगो सरकारान बांदल्यात आनी त्यो वेगळ्या लोकांक आतां चलोवपाक दिले. पूण झार म्हणटा तेन्ना आमच्या दोळ्या मुखार हांवें ताजो पळयल्ली एक टेलिव्हिजन सिरियल हालींच पळयल्ली, द लास्ट झार. तातूंत भितर झाराची राजवट, लोक ताचेर रागार कित्याक जाले, ह्या राजवटी विरुद्ध लोकांचो एक असंतोश कित्याक वाडलो. आनी तातूंतल्यान लेनिनान ह्या झाराक निकोलस सेकंड हाका मारपाचो आदेश दिलो आनी ताका कसो मारलो अशे तरेचें एक चित्रकथा इतली बरे तरेन सांगल्या. ताका लागून ती सिरियल पळयतकीर म्हाका पिटर्सबर्ग पळोवपाची एक उबाशीक लागिल्ली. इतलेंच न्हय तर हांगा येवन ताजे राजवाडे, ताजे पॅलेस, तो आतां म्युजियम जाला, तो कसो दवरला तें पळोवपाची म्हाका उमळशीक आशिल्ली. आनी ती हांगा पळोवपाची खबस हांव घेता.